आजपर्यंत कोणे हांव तुका सांगता मडगांवच्या MLA करूना, फातोड्याच्या MLA करूना, CMनी करूना, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरांनी करूना, कोणेच हांगा इंटरफेर करूना. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हांगा बरें काम चलता. तुका सांगलें मरे वन प्रूफ इज वॉट. हातूंत कितले 2 भायले MLA ना हू आर नॉट इन गव्हर्मेंट. तांणी फॅसिलिटी घेतली मरे. सो दॅट इज रवींद्र भवन इज डुईंग अ गूड जॉब. हाची पावती ती हे तांकां वता मरे. तुम्ही शिकनात तुमी काय. आमी करता काम आमच्या परींनी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जयाप्रदा आतां येवन गेली. हांव ती घेवन ती स्टेज तिका पळोवपाक जाय आशिल्ली पयलीं तितून तिका दाखयलें हांवें. शी हॅज एप्रिसिएटेड द स्टेज. सो एवरीथींग इज गुड. ताणें कोणें केला कितें तें केन्ना केला वायट उलोवपा जाय म्हणून उलोवपा नाका. तें बरें केला न्ही गोश्टी. सो लेट अस टेक थिंग फॉरवर्ड. मुखार व्हरया. कळ्ळें. मुखार आमी काम करीत या. आनी लकीली ही 2 वर्सां मुद्दम आज मडगांवकार येता हांगा कंटिन्युअस गर्दी आसा. फक्त प्रोग्राम आसल्या बरोबर कशी गर्दी जाता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. कळ्ळें. ही दामू आसतना जाताली पयलीं. बिकॉज बींग एन आर्टिस्ट ताका खबर आशिल्ली सगळ्यो गोश्टी कशी करच्यो. आषाढ एकादशी व्हडले प्रोग्राम जाले. गर्दी सामकी लोक मदीं सकयल बिकल बसून महेश आशिल्लो ताका महेशाक खबर आसतलें. सो दीज आर ऑल द थिंग्स हॅपनिंग. लेट अस गुड थिंग एप्रिशिएट. तूं यो तुजी कल्पना घेवन यो. कळ्ळें. ते कोणाचो तरी अजेंडा घेवन आमचे भितर घुसनाकात आनी आमी अलाव करचे ना म्हणून हांव पयर पसून सांगलें की एजंट्स विल नॉट बी अलावड इन रवींद्र भवन.